आज आम्ही एक स्पीकराक एक मेमोरंडम दिला. वयर 19 तारखेक एक न्यू कॅबिनेट मंत्री इंडक्ट जालो आणि आमी 2 डिस्क्वॉलिफिकेशना पिटिशनां फायल केल्लीं आसा. एक आमी जुनान फायल केल्लें अगेन्स्ट दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो, आणि डिसेंबरान आमी वी हॅव फायल्ड अगेन्स्ट 8 हू डिफेक्टेड इन नोव्हेंबर. आता टाइम एंड अगेन वी हॅव बीन मेकिंग रिक्वेस्ट टू एक्सपेडाइट द मॅटर. अजूनही त्या 8 आमदार डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनान नोटीस सुद्धा इश्यू जाल्ली ना. देन वी हॅड गॉन टू द हायकोर्ट ऑल्सो. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें की ते विदिन द टायम फ्रेम ते हियर करचें म्हणून. अजूनही ताजेर स्पीकरान नोटीस काडलेली ना. आणि द आयरनी इज की जेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन इज पेंडिंग अगेन्स्ट 8 मेंबर्स, त्याच मेंबरांक हे इंडक्ट करता. सो वॉट कायंड ऑफ जस्टीस इज दीस? सो ते आमी वी हॅव रिटर्न अ कंप्लेंट टू हिम सेईंग दॅट की तुवें गव्हर्नराक बरय की एलेक्स सिक्वेराक पळय मंत्री केला न्ही, ताका पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करचो, बिकॉज ताजेर कंप्लेन आसा. मॅटर इज सबज्युडीस. ताजें अजून डिसिजन वर्डिक जाल्लें ना वेदर दॅट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बाबा ते डिस्क्वॉलिफाय जाल्या काय ना ते जावनी मरे. कितें आसा तें पयलीं स्पीकराक ताजेर जजमेंट दिवनी, मागीर तुमी तुमची फुडली स्टेप घेया. देन वी इफ द डिसिजन इज इन आवर फेवर देन देर इज नो क्वेश्चन. ऑल दीज 8 पीपल हॅव टू गो होम. समज स्पीकर इज गिविंग द डिसिजन अगेन्स्ट अस, वी विल अप्रोच द हायर कोर्ट ऑफ लॉ. पूण डिसिजन तरी दी. वन सायड यू आर डिलेईंग. एक तर तूं हियरींग तांचें काडना, पिटिशन चालू जायना, हियर जायना, आनी दुसरे सायडीन तुमी तांकां इंडक्ट करता. आनी ऑन रिकॉर्ड तुमच्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तांणी सांगलां मरे आमचें कमिटमेंट आशिल्लें म्हणून. ज्या मंत्र्यान रेजिग्नेशन दिलां ताजेर ताणें रेजिग्नेशन लेटरान सुद्दां बरयलां मरे, कमिटमेंट वर्ड यूज केला. सो दीस शोज दॅट दीस वॉज अ प्री प्लॅन्ड डिफेक्शन. आनी हे 8 डिफेक्टर हे घरा वचपाक जाय, कित्याक हांणी लोकांच्या मतदानाचें बिट्रेयल केल्लो आसा.